सध्या आम्ही असा आमोणा साखळे आमोणा हांगासर आणि साखळे आमोणा हांगासर सकाळी एक 11:30 दरम्यान एक किडनॅपिंग केस एक रजिस्टर जाल्ली आहा आनी त्या किडनॅपिंग केसीची गजाल ही भुरग्याच्या हुशारीक लागून खंय ना खंय तरी वाठावली। एक गजाल जेन्ना आमी हांगासर आमोणा गांवांत पावले आनी आमोणा हांगासर पावतकीर आतां सद्या पासून तुम्ही पळयता आसतलें की ह्या रोडाचेर सद्या पुलीस आसा, बिचोलचे पुलीस आसा आनी ते इन्क्वायरी करता। आनी आमी जे स्पॉटार जे आहा त्या स्पॉटार जेन्ना पावतकीर इन्क्वायरी जेन्ना चालू आसली तेन्ना भुरग्याच्या तोंडासून एक थोडीफार आमकां म्हायती मेळ्ळी की दनपारचो जेन्ना 11 सुमाराचो पेपर जेन्ना तो भुरगो बरोवन भायर सरतालो, भायर सरून तो ह्या जंक्शनाचेर ह्या रस्त्याचेर पावलो आनी ह्या दिसा पावल्या उपरांत एक ग्रे कलरची इको तेच्या सायडीक घेवन रावल्ली आनी ती इको जी आहा त्या इकोंतल्यान त्या भुरग्याक सांगलें की तुज्या बापायन आमकां तुका हाडपाक सांगला, ताका लागून आमी तुका व्हरपाक येयला। ही गजाल आमकां ह्या भुरग्यान सांगली आनी त्या भुरग्याक सांगल्या उपरांत ही गजाल जेन्ना भुरग्यान विचारली बरें आपूण बापायक विचारता अशें म्हणून त्यांनी बापायक फोन करपाक भायर काडलो। त्या घटनेच्या जेन्ना फोन काडलो त्याच हेतूसून तो फुडें गाडी ती फुडें निघून गेली। पण आनी फुडें म्हायती अशी मेळटा की तो भुरगो सांगता की एक 3 ते 4 लोक त्या इको गाडयेन आसले आनी ते एक सुमार म्हणजे काळे कपडे घालून भितर इकोन बसलेले आनी त्या हितून ते हिंदी उलयताले अशी गजाल सुद्दां फुडें त्या भुरग्याक आपल्या म्हायतीन सांगलें। आनी ह्यो गजाली जातकीच भुरग्यान आपल्या हुशारकीन ह्यो गजाली खंय ना खंय तरी वांटून आपल्या किडनॅपिंग वांटोवन घेतलें। पण हे फुडें जी आहा ती एक अशी गजाल आहा की सद्या बिचोलीच्या हातून 6-7 केसी अश्यो जाल्ल्यो आहात की किडनॅपिंगच्यो आनी ह्याच हितूसून बिचोली पुलीस आपले फूल प्रयत्न करीतात। जी ग्रे कलरची इको जी किडनॅपिंगाक हांगातले थरावे हांगाचे रेस्टॉरंट आहा हांगासर ते सद्या हायलायट जाल्ली आहा। पण बिचोलची पुलीस जी आसा ती फूल इन्क्वायरी जी आहा ती करीता। आजचो विशय लोकांक अवेरनस म्हणून आमी प्रेस दिल्लेली आसा। आज सकाळी 11 आमोण्या एक किडनॅपिंग प्रयत्न जाल्लो आसा। गाडी महाराष्ट्रा नंबर प्लेट दाखयताली, भुरगो आमोणचो। हांव खरेंच एप्रिशिएट करता आमोणच्या त्या भुरग्याक जो आपली हुशारगी दाखयली म्हणून आज हो प्रसंग टाळ्ळो। आमोण्या किडनॅपिंग प्रयत्न हो विशय आजचो सोडून पयर भुंयपायली हो प्रयत्न जाल्लो आसा। म्हाका दिसता हो विशय पुलिसांनी किंवा लोकल लोकांनी न दामता लोकांनी हो विशय अवेरनस करपाची गरज आसा। आपल्या लोकल ग्रुपांनी किंवा शेजाऱ्यांक पाजाऱ्यांक हो विशय मातसो सांगचो। अशे प्रसंग आमच्या ग्रामीण भागां पर्यंत पावलेले आसा। तेन्ना म्हाका दिसता म्हजे गव्हर्मेंटाक तरी एक शिटकावणी आसा, सगळ्या नाक्यांचेर कॅमेराज घालचे। आमकां हालींच एक विशय मेळ्ळो आसा की साखळे म्युनिसिपालिटीन कॅमेरा काही ठिकाणी घातल्या, पण ते कॅमेरांचे रायट्स जो आसा तो लोकल कावन्सिलराच्या मोबायलार दिल्लो आसा। ते चुकीची गजाल आसा। म्हाका दिसता कॅमेरांचो फूल रायट एक तर म्युनिसिपालिटीन स्वता आसचो बिल्डिंगेन किंवा तरी पुलिसांक रायट दिवचो आनी लोकल प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हणा किंवा नाक्यांचेर हे कॅमेरा इन्स्टॉलेशन आनी तेजो फूल रायट PI किंवा पुलिसांक ऑथॉरिटींक दिवचे। ही अशी घटना फाटल्या दिसांनी आमी पळयले, साखळे चोरीचो प्रकरण जालो पण ताजो निकाल म्हणटा तो पुलिसांक आज पर्यंत मेळना। तर हेचो दोशी कोण? तर लोकल जे कॅमेराज आसा ते रिचार्ज सुद्दां जावंक ना, ही इन्फॉर्मेशन आमचे कडेन आसा। आजची आमोण्याची विशय परत एकदा तुमकां सांगता की किडनॅपिंग प्रयत्न जाल्लो आसा। आमोण्या एक धाकट्या भुरग्याक किडनॅप करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा। काही एका गाडयेन 3 लोक आयले, हिंदीन उलयले आनी लोकांक सांगले 4 लोक आयले सॉरी, आनी त्या भुरग्याक सांगले की तुजी मम्मी कामाक गेल्या आनी डॅडीन तुका आपल्याक व्हरपाक हाडला म्हणून। पण भुरग्यान मातशी हुशारगी केली खंय की आपूण फोन करता आनी विचारता आनी बॅगान हात घालपाक जेन्ना असो फाटल्यान हात केलो तेन्ना त्या गाडयेचें दार मारलें आनी पळ्ळें। सो ही घटना आज आमोण्यान जाल्या, पयर भुंयपाली जाल्या। अश्यो ह्यो घटना ग्रामीण भागान जेन्ना पावता तेन्ना म्हाका दिसता आमी चड अलर्ट रावपाची गरज आसा।
लोकांनी अलर्ट जावपाची गरज आसा. लोकांनी ही गजाल न दामता एकामेकाक सांगपाची, ग्रुपांनी अवेरनस करपाची गरज आसा. त्याच बरोबर हांव अथॉरिटींक सांगता की तुमी ह्या नाक्यांचेर तुमचे कॅमेराज इन्स्टॉल करून एक सेंट्रलायज खंय तरी विशय तो मॉनिटर करपाचो प्रयत्न करात. कारण अश्यो घटना भुरग्यां बरोबर घडटा. आमी प्रत्येक लोक आज पोटा पाणयाक लागून बिजी आसता आनी आमच्या भुरग्यां कडेन हे फाटल्यान गजाली अश्यो जर जायत जाल्यार आमचें म्हणटा तें सगळें लक्ष डायवर्ट जातलें. स्टुडंटा खातीर सुद्दां